तुझे मुखामोळ हांव पळेव आशेतां तुझ्या हजरपणान जियो आशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयतां ई सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळेव आशेतां तुझ्या हजरपणान जियो आशेतां सोम्या हांव तुझ्या येड्या लालयतां ई सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारा सुर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारा सुर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता मोच्या अस्कत खायेन बळवून तूं जाता मोच्या एकसूरपणान सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ई सोम्या ये तूं म्हाका जाय मोच्या अस्कत खायेन बळवून तूं जाता मोच्या एकसूरपणान सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता ई सोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारा सुर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवण दारा
समोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता कळसमोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. मोगळाची सो या बहु पवित्र सक्रमेंतान परत तू आजर आसाय तुझे दर्शन आमकां तू जीवन आसाय तू आमचो पवित्र देव तू आमचो बळवंत देव तू आमचो रक्षक आमचे जीवित सांभाळणार आमचे जीवित चलयणार सुम्या परत तुझेर फात्योन तुझेर विश्वासान तुझे सांगता तो वेळ थोडो वेळ करसून जाग आमी तुझे समगर सांगता जमल्या सुम्या विविध माध्यमांवरी पादाराधनान वाटेले जावच्या हर एकल्याकी तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सुम्या तुझी काकुलतेची नदर तुझ्या मोगाची दिश्ट आमचेर आसो सुम्या तू बळवंत तू आमचो सोडवणदारा तू आमचो रक्षक तू आमचो बरो करसो देव आमचे सांगता हर एका घडये रावसो तू देव तुका आमी आराधना करता तुका आमी स्तुती करता तुझी महिमा आमी गायता तुका आमी होगळाक दिता सुम्या कित्याक तू आमचो बळवंत देव आमचो रक्षक आमचे सांगता आसो या घडये सगळ्यांक हांगासर जमलेल्यांक विविध माध्यमांवरी बघिता जावच्या हर एका भाव भयणीक तांचे कुटुंबां तांच्या मोगाच्या हर एक लेगीत तांच्या भुरग्या बळांक तांची शेतां बाटा तांची जानवरां हर एक संगती तांकां समर्पित जाल्यो तुज्या पांयांतळा समर्पण करता सोम्या हर एकल्याचेर तुजी नदर घाल सोम्या तुजी खाकूल तो वाळोवन दी सोम्या तुजी महिमा नाका भोगूंक दी सोम्या आनी त्या मरीपाद या आराधना वेळार ओ थोडो वेळ तुजे सांगता करशिताना तुजो अनुभव तुजो स्पर्श बघून जायते बरेपण आमच्या जिवितान बघून आमकां हर एक लागी भाव कर सोम्या सोम्या तुका दाम आराधना आनी महिमा सोम्या तुका जावं होगळाप स्तुती आता आनी सदा सर्वदा आमेन हालेलुया 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 मुगाल भवन आनी भयणीनो सुमयेच्या आजारपणांत आमी आसा सुमिताचें दर्शन आमकां हर एकल्याकी या भोव पवित्र सक्रामेंता मारिफात दिवन आसा भवन आनी भयणीनो आमच्या अस्गत गायंत ताचें बोळ परजळटा आमच्या एकसुरपणांत ताचो सांगात आमकां आसा आमच्या कश्टा दुखा वेळार ताची बुजोवन आमचे संगी आसा आनी त्या देखून परत ओ सोमी जेजू क्रिस्त या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे खातीर आजार आसा तर वो थोडो वेळ या जेजू सांगता आज आमी परत करशिताना ताजो स्पर्श आमी बगया ताचो अनुभव आमी जोडया ताजे हाजरपण आमी बगया ताची कृपा सखत आमी घेवन वचूंक आमी प्रयत्न करया मोगाल भवन आनी भयणीनो हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 5 म्हणटा दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका देवानच म्हळा हांव तुमकां सांगचो ना हांव तुमकां सोडून घालचो ना मोगाल भवन आनी भयणीनो ओ देव परतून आनी परतून म्हाका आनी तुका म्हणचें इतलेंत हांव तुमकां सांगचो ना हांव तुमकां सोडून घालचो ना मोगाल भवन आनी भयणीनो तेगून आमी एकल्यांनी म्हणूंक जाय सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार
कोणाकच हांव भियोंचो ना. एक पुटी आमी सांगात म्हणया मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार, सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भियोंचो ना. कोणाकच हांव भियोंचो ना. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, जर तर सोमी म्हज्या सांगात आसा जाल्यार आमी कित्याक कोणाकी भिये जाय म्हणना. कित्याक तो म्हजो बळवंत रक्षक, तो म्हजो शिपाई, तो म्हजी सकत, तो म्हजें बळ सर्वस्व तो. आनी ह्या सोमयाचेर आमी पातयेवया. वय मोगाच्या बाबा भयणी, वो आसा जाल्यार म्हाका आनी तुका कितेंच बेना. त्या बगणांनी परत येवनी हीच उतरां आमी सांगाता म्हणया. सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार, सर्वेस परस तुजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भियोंचो ना. कोणाकच हांव भियोंचो ना. आमच्या जिवितांत पिडा शेडा, आमच्या जिवितांत कश्ट, आमच्या जिवितांत समस्या आयल्यार ओ देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार आमी कोणाकच कित्याकच भियेचे म्हणना. कित्याक तो आमकां सेनिना. तो म्हणटा हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडनो घालचो ना. त्या सोमयाचेर आमी जिवपात येनी, त्या सोमयाचेर आमचो विश्वास दवरन परत एवढे आमी म्हणया मोगाचे न्हू. सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार, सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भियोंचो ना. कोणाकच हांव भियोंचो ना. सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार, सर्वेस परस म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भियोंचो ना. कोणाकच हांव भियोंचो ना. एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाचे न्हू. सर्वेस परस आमचो कुमोकदार जाल्यार आमी कोणाक भियेना जाल्यार, कित्याक आमी भिये जाय म्हण ना जाल्यार सर्वेस्पर आमकां सांगात दिता जाल्यार त्या सर्वेस्परा मुखार, त्या सोमया मुखार, त्या बळवंत शिपाया मुखार आमी बसून आसा मोगाचे न्हू. एक घडी आमकांत तेज्या पांयां तळा हाडया, आमकांत तेज्या पांयां तळा समर्पण करया मोगाचे न्हू. आमच्या काळजांत तावन त्या सोमयाक आमी म्हणया, सोमया म्हजो विश्वास तुजेर, सोमया म्हजो विश्वास तुजेर, तुंच म्हजो शिपाई, तुंच म्हजी बळवंत सकत, तुजे विने म्हाका कांयच ना. आनी तूं आसाय जाल्यार म्हाका कितेंच बेभिरांत ना. आनी त्या देखून एक घडी आमकांत संपूर्ण तरान त्या सोमयाच्या पांयां तळा आसा तशें आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू. ह्या बळवंत देवा मुखार, ह्या वर्त्या देवा मुखार आमी आसा. तो आमचे सांगात आसा, तो आमचो कुमोकदार. आमी कोणाकच कित्याकच भियोवचें न्ही. सोमी आसा तर आमची पातयेनी आमचो विश्वास ह्या देवाचेर, ह्या सोमयाचेर आमी दवरया. आमकांत तेज्या पांयां तळा एक घडी मौनपणान समर्पण करया. सगळे आमचे सुख दूख, कश्ट, बेजाराय, पिडा शिडा, आनवारा आनी कितें उणेपण अस्कत गाय सगळें ताच्या लागीं सांगया, ताचे लागीं उलोवया मोगाचे न्हू. आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाचें कितें दूख आसा, बेजाराय आसा, कश्ट आसा, तेंय ताच्या पांयां तळा आमी हाडया, ताका आमी सांगया मोगाचे न्हू. आमचो विश्वास ताचेर, आमचो विश्वास ताचेर. तो आमचो बळवंत देव, आमचो रक्षक, आमचो सोमितो आमचे लागीं उलयता. आमकां हर एक लागीं पळयता, आमकां हर एक लागीं आमच्या नांवान तो वळखता. त्या देवा मुखार, त्या सोमया मुखार आमी आसा. त्या देखून एक घडी आमकां आसा तशें ताका आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. सगळें आमचें सुख दूख ताचे लागीं आमी उलोवया, सांगया, वांटून घेवया. आमचो देव आमकां पळोवचो, आमचो देव आमकां आयकोवचो, आमचो देव आमच्या कश्टा दुखान आमकां पावचो, सांगात दिवचो. आमचो बळवंत रक्षक आमच्या मुखार आसा. एक घडी आमकांत ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. मोगाच्या भावा भयणी, ह्या देवाचें बोळ ओळखून घेवन
ताची सकत अनुभव करून या देवाक आराधन आनी स्तुती करून आमी गावया गीत केदो व्हरतो देव आमचो पान नंबर 50 आनी 3 सगळे आमी उबे रावया आमच्या सगळ्या काळजा मनात हावन आमच्या सगळ्या कुडीत हावन आमच्या सगळ्या कुडीच्या सक्तेत हावन या देवाक आमी आराधन करया या देवाची स्तुती आमी करया मगचन Kiedy vorto Teu amso, kiedy vorto Teu amso, kiedy vorto Teu amso, kiedy vorto Teu amso. Anbordve naman करतात सर्ग संसार वाकणतात kiedy vorto Teu amso. Anbordve naman करतात सर्ग संसार वाकणतात kiedy vorto Teu amso. Sangat apa ya? Kiedy vorto Teu amso, kiedy vorto Teu amso. Anbordve naman करतात सर्ग संसार वाकणतात kiedy vorto Teu amso. Kiedy vorto Teu amso, 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 kiedy vorto Teu amso. त्या देवा अर्घांती प्या त्या देवाची स्तुती करया त्या देवा महिमा दिव्या केदो vorto Teu amso. अर्घां दिव्या त्या देवा अर्घां दिव्या स्तुती करया त्या देवाची स्तुती करया महिमा त्या देवाक महिमा दिव्या केदो vorto Teu amso. What a mighty God we have. 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 I will sing and praise the Lord. 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 We sing Alleluia. Amen Gavia. Amen Gavia. Alleluia. Amen Gavia. Alleluia. Amen Gavia. Alleluia. Hosanna. Amen Gavia. 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 Hosanna. बशा मगचन केदो व्हरतो देव आमचो आनी ह्या वर्त्या ह्या बळवंत देवा मुखार आमी आसां आमचें सगळें जिवीत चलोवन वचचें ताणें जावन आसा एक 2 दिसां आदीं एक मालगडे स्त्रे कडेन हांव उलोवन आसलो आनी तो वळती म्हणाली फादर म्हाका प्रायज जावन आयली आनी ती शिन वचों लागीं हांव दीस मेत्तेत आसा म्हणाली हांवें तक्षणी तिका जोर केलें आनी म्हणालें तूं कित्याक दीस मेत्ताय दीस तो मेत्ता तुवें कितले दीस तो दिता कितले दीस तूं हांगा आसाय तितले दीस तुवें संतोशान समाधानान आसा जाय म्हण हांवें तिका Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगल भवन आनी भयणीनो आमी कित्याक दीस मेज जाय आमी कित्याक दुखांत बेजारांत आसा जाय
आमचे जिवीत ताचे देणे हे जिवीत सोलोनोरचे ताणे आनी आमी कित्याक कंगाल जाय निराश जाय तो आमचे सांगता आसतना आनी त्या देखून हांवें म्हणलें त्या स्त्रियेक तो कितले दीस तुका ह्या संवसारान दिता तितले दीस तुवें संतोशान आसा जाय समाधानान आसा जाय माथेव सुवांजेल अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 7 म्हणटा तुमचे मदें कोण चिंता करून आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकात आमी कोणी खंत बेजाराय हुस्को करून आमच्या जिविताचें आवक एक घडी पुणी चड करूंक आमचे वरवीं साध्य आसा गी वा आमचे लागीं आसले करोडांनी आसले पयशे आस्त बदीक दिवन आमचे जिविताचें आवक एक घडी पुणी सडीत करूंक म्हजे वरवीं तुजे वरवीं साध्य आसा गी बिलकुल साध्य ना आमची सगळी पातयेनी विश्वास ताचेर आनी त्या देखून म्हज्या मोगाची उतरां पवित्र पुस्तकाची खेदाळ हांवें मस्त बरी आमी उपयोग करची माथेव सुवांजेल अध्याय 6 वाक्य 26 म्हणटा पळया ती अंतरळाची सुकणी ती ओंपिनांत लुविनांत वा तुंप्यांनी पुंजायनांत तरी पूण तुमचो सर्गी स्वभाव तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय त्या सुकण्या प्रास ती ओंपिनांत लुविनांत सर्गी स्वभाव तांकां पोसता आमी तांचे गे वर्ती न्हय गी ही उतरां मोगाच्यान एक बडी आमी सांगता म्हणटा हांव म्हणटा म्हज्या उपरांत तुमी ही उतरां म्हणया आमी चीत दिवन मोद दिवन आमचे सगळें गमान दिवन ही उतरां आमी म्हणया पळया अंतरळाची सुकणी ती ओंपिनांत लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजायनांत तरी पूण तुमचो सर्गी स्वभाव तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय मोगाळ भवन आनी भयणीनो ही उतरां आमी उडासन दवरचे ह्या सुकण्या प्रास आनी देवान रचल्या ह्या रसना प्रास आमी ताणें रचली ताच्या सर्ग्याची स्वरुपाची आमी कितली उत्तीम न्हय आतां जर तर ताणें रचल्या ह्या रचनेक तो जतन करता सांबाळून व्हरता जाल्यार म्हाका आनी तुका तो सांबाळून व्हरनांगी मोगाचें न्हू आज आसा आनी फाल्यां रान्नीत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तो तुमकां न्हेसोवचो ना ही उतरां परत एक बडी आमी म्हणया मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आज आसा आनी फाल्यां रान्नीत आज आसा आनी फाल्यां रान्नीत लासतात त्या शेतांतलें तण जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो एक घडी आमचे दोळे धांपया आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया मोगाचे न्हू आमकांत ताच्या पांयां तळा समर्पण करया आमच्या जिवितांत कितें कंत आसा कितें बेजाराय आसा कितें दूख आसा आमच्या कुटुंबांत कितें कंत टेन्शन जावंक पुरो बेंबिरांत जावंक पुरो हुस्को जावंक पुरो दूख आमच्या काल जमान्यांत कितें दूख आसा सगळें ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू जावंक पुरो अर्थीक अडचणी जावंक पुरो आमच्या भुरग्या बाळांचे युवाजनाचे समस्या जावंक पुरो आमच्या गोव बायलां मदें उणेपण सोडून जावंक पुरो आनी कितें कश्ट सोंसणीकाय म्हज्या जिवितांत उणें पडल्या जावंक पुरो वा थोडी अवचित घडितां आमच्या कुटुंबांत घडल्यांत ती दूख ती बेजाराय जावंक पुरो काल जमान्यांत आसा सगळी सुमयाच्या पांयां तळा ह्या घडये समर्पण करया मोगाचें न्हू सगळें ताच्या पांयां तळा कितल्या उत्तीम तरान म्हाका आनी तुका ताणें रचलां आमी कांय
कंत उस्को करणं आमच्या कुडीचे आवक एक घडी पुनी सोडोंक सकता गे ना मोगाचनो बिलकुल म्हजे वरवीं तुजे वरवीं साध्य ना आमची संपूर्ण पातयेनी संपूर्ण विश्वास ह्या सोमयाचेर मात्र उणें पडलें भरती करनेवचें ताणें खाली पडलो जागो भरती करनेवचो ताणें आमच्या जिवितांत हर एक घडी सांगत दिवचो ताणें तेका मोगाच्या बाबा भयणी ह्या घडी सगळें आमचें दूख पिडा शिडा आमची कश्ट बेजाराय आमची चलवणी कितें आसा कितें दोस्ता कितें टेन्शन मतींत आसा काळजांत आसा कुटुंबांत आसा सगळें ह्या घडये ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया सोमी म्हणटा भिये नाका हांव तुजें सवें आसा भिये नाका हांव तुजें सवें आसा मोगाच्यान आमी उतरां परत आनी परत आमच्या काळजांत हांव आमी म्हणया मोगाचें न्हू भिये नाका हांव तुजें सवें आसा 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 हांव तुका सांगात दिता हांव तुका सांगत दिता हांव तुका मजत दिता हांव तुका मजत दिता हांव तुका गटाय दिता हांव तुका घटाई दिता तुजें जिवीत हांव सोलोवन व्हरता तुजें जिवीत हांव सोलोवन व्हरता तूं म्हज्या पवित्र हातांनी आसाय तूं म्हज्या पवित्र हातांनी आसाय तुजें नांव म्हज्या हाताचेर लिखलां तुजें नांव म्हज्या हाताचेर लिपलां भिये नाका बाळा भिये नाका बाळा भिये नाका बाळा भिये नाका बाळा हांव आसा हांव आसा हांव आसा हांव आसा तुजें जिवीत म्हजें तुजें जिवीत म्हजें तुजें जिवीत म्हजें तुजें जिवीत म्हजें हांव तें सोलोवन व्हरता हांव तें सोलोवन व्हरता हांव तें सोलोवन हांव तें व्हरता सोलोवन व्हरता तुज्या बगलेक हांव आसा तुजे बगलेक हांव आसा तुज्या बगलेक हांव तुज्या आसा बगलेक हांव आसा भिये नाका भिये नाका भिये नाका भिये नाका भिये नाका भिये नाका मोगाळ भावां आनी भयणी सगळें दूख बेजाराय आमचे कश्ट संपूर्ण तेज्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आनी आमी गावया गीत निन्नंत देವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी ह्या देवा तितलो सांगात दिवचो बुजोवचो दय दिवचो दुखां बसचो देव दुसरो ना जिवी दिवचो देव दुसरो ना ह्या देवा बरी मोग करचो आमच्या कश्टांनी खंतीन एकसुरपणा वेळार बेजाराय वेळार त्या कठीण दुखी वेळार आमचो मोग करता तितलो दुसरो देव ना मोगाच्या बाबा आनी भयणी आनी त्या देखून ताणें म्हणलें तुका जळम दिली पावनो दिल्ली ती आवय सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सांडचो ना तो देव आमचो तो देव जिवो देव तो देव बळवंत देव आमचो देव आमचे संगी आसा तर त्या देवाची सांगात पण त्या देवाचो मोग अनुभव करून आमी गावया गीत ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 27 ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ Thank you Jesus praise you Lord Jesus ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ मुसवानी तुझो मोग केल्लो वो देव मोगाच्या बाबा आनी भयणी त्या मरणाच्या पासांतलो निवारलेलो देव सांबावलान ताची सांगात पण
ताजी कृपा बगुल्लो आनी तारीगून सांबावलान म्हणली तुझी कृपा म्हाका पुरो म्हज्या दुखा वेळा म्हज्या कश्टा वेळा म्हज्या बेजारा वेळा म्हज्या सलवणे वेळार तुझी कृपा तुजो सांगात तुझी सकत म्हाका पुरो म्हणलो देव आमच्या मुखार आसा मोगाच्या बाबा बहिणी म्हजो आनी तुजो मोग करचो म्हज्या आनी तुजें जिवीत चलोवन वचो ओतू सर्वेस्पो देव बळवंत देव आमच्या मुखार आसा त्या देवाची स्तुती करया त्या देवाक आमी आराधन करया ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ 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 ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ मोगाच्या भवानी बहिणी मुझ्या आणि तुझ्या जीविता विशांत हर एक संगत कळीत असो ओ देव आमच्या मुखार आसा मुझ्या आणि तुझ्या वितांत बरें चिंचो मुझ्या आणि तुझ्या जिविताक ताचे म्हणले एक योजन आसा मांडावळ आसा आणि त्या प्रमाणे मुझ्या आणि तुझें जिवीत तो सोलोन वर्सो मोगाल भवन आनी भयणीनो म्हजो आनी तुजो हात धरून आमकां मुखार वचचें कितलेय कश्ट कितलेय दूख कितलेय बेजाराय कितलेय समस्या आमच्या जिवितांत आसूं दी आमी चिंतिनांतलें घडिल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत आमच्या बगलेक रावून आमकां धैर्य दिवन सांगात दिवन आमचें जिवीत चलोवन वचचें आमच्या जिवितांत ताचें योजन पूर्ण करूंक आमकां आदार दिवचो देव वत जीवो देव बळवंत देव आमच्या मुखार आसा तसो मोग आमी साकिया मोगाचे न्हू तसो मोग आमी साकिया कितलो मोग म्हजो आनी तुजो करता कितलो ताका हुस्को म्हजो आनी तुजो कोणी सांडल्यार हांव सांडिचो ना म्हणलो तो मोग म्हणलो तो देव आमच्या मुखार आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी त्या देवाचो सांगातपण बघया त्या देवाचो मोग ह्या घडये सांगया हांव आनी तूं एकसुर न्हय आमकां कितलेय कश्ट कितलेय दूख कितली बेजाराय आसा जाल्यार म्हजो देव बळवंत देव आमच्या सांगात आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमच्या सांगात तो आसा आमच्या सांगात तो आसा आमची दुखां पुसता आमकां सांगात दिता धैर्य दिता ताचेर पातयेवया ताचेर विश्वास दवरया मोगाचे न्हू आमची ओजी हाळी करचो देव आमच्या मुखार आसा ताचेर आमी पातयेवया आमकां ताका समर्पण करया आमचें सगळें दूख ताच्या पांयांत आमी समर्पण करया मोगाचे न्हू आनी त्या देवाक आमी आराधन करया त्या देवाची स्तुती आमी गावया मोगाचे न्हू ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ 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 ದೇವಾ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Arganduga sumian Jesus. Arganduga sumian Jesus. Hoglabduga sumian Jesus. Hoglabduga sumian Jesus. Hoglabduga sumian Jesus. Hallelujah. 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 मोगाल बाबांनी आणि बहिणीनो, जपानिया प्रवादी पोरण्याचोल्यान बूक आसा अध्याय 2 वाक्य 3. देशांतल्या सगळ्या लानवीक मनशानो देवाच्यो आज्ञा पाळतेल्यानो सर्वेस्पराक सोदा, प्रामाणिकपणान सोदा म्हणटा. देशांतल्या सगळ्या लानवीक मनशानो देवाच्यो आज्ञा पाळतेल्यानो सर्वेस्पराक सोदा, प्रामाणिकपणान सोदा. मगच्यानो तुम्ही या घडये यात देवाक सोदून तसो सांगात बगोवंक, ताच्या हजारपणान बसोवंक, ताका अर्गा वगळाप महिमा स्तुती गावंक तुम्ही हांगासर आयल्यात. मोगाच्यानो या देवा मुखार, या बळवंत देवा मुखार आसात. माथेव वांजेल अध्याय 6 वाक्य 30 आणि 3 तेंत म्हणटा, देखून सोदा तुम्ही पयिल्ले देवाचे राज आणि ताची खुशी, आणि ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. एक घडी मी सांगता म्हणया, देखून सोदा तुम्ही पयिल्ले देवाचे राज आणि ताची खुशी, आणि ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. मगच्या बाबा आणि बहिणी, ताका सोदुल्ल्या वेळार जावं बरो कितलेंय टेन्शन, कश्ट, बेजाराय, दूख ताका सोदून आयिल्ल्या वेळार, ताच्या पांयां तळा बसुल्ल्या वेळार थंय मेळचें बरेपण, थंय मेळचें समाधान, थंय वालची कृपा, थंय मेळची आशिर्वादां खंय दुसऱ्या सुवातेर मेळनात. मोगाच्यानो त्या लागून जेजून मुरयेक म्हणलें, मुरयेन बरो वांटो विसरून काडला. ताका सोदून ती ताच्या पांयां तळा बसली. जेजून म्हणली उतरां शाबासकी दिवन मुरयेन बरो वांटो विसरून काडला. आज आमी बरो वांटो विसरून काडला. मोगाच्यानो एक याजदाक म्हाका म्हणटलो थोड्या तेंपा वयलें, ताणें इगज बांदल्या एक आमच्यात मंगळूर दिएसीसींत. तो पयशे मागोवन घालपाक वचून आनी खंय वचूनातलो. तो म्हणटलो हर एक दीस त्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार बसचें आसलें आनी हांवें सांगचें आसलें, आळे तुज्या मनाक ह्या लोकांक हांगासर येवन मागणें करूं हांगा कांय ना. त्या लागून एक सुवात हांव बांदतेत आसा. व्हडलें कांय जायचें म्हणना, एक आल्ताची इगज हांव बांदता. तूं तुज्या पांयां तळाव येता, तूं म्हाका कुमो कर. आनी तो याजाक म्हणटलो हर एक दीस म्हणल्या बरी पोस्टाचेर आनी कोण मनशां येवन कितेंय ना कितेंय फुलाची पाकळी कुमोक दिवन, आनी ह्या याजाकांनी एका कोरडा वयर ती इगज बांदली. खंय घालपाक खंयच्याय सुवाते वचना आनी खंय दुसऱ्या इगजां मागोवन वचना, फकत थंय बसून मागोवन. आनी केन्नाय ताणें म्हाका म्हणचें, म्हज्या जिवितांत ही इगज बांदतना उणें पडोना, वाळोवन आयलां, ताणें म्हाका दिलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तेंत मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो, माथेव वांजेल अध्याय 8 वाक्य 5. तो शतापती ताच्या साकरा खातीर मागोवंक जेजू लागीं आयिल्लो आनी जेजू कडेन सांगता, म्हजो साकर उणें बरो ना. आनी तो वळ जेजू वाक्य 7 म्हणटा, हांव येवन ताका बरो करता, हांव येवन ताका बरो करता. तक्षण शतापती म्हणटा, सैबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. ही वाक्य एक फुडें आमी म्हणया. सैबा तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. म्हजो साकर बरो जातलो. मोगाल भवन आनी बहिणीनो, ताणें एक उतार सांगल्यार, ताणें एक नदर म्हजेर तुजेर घाल्यार पुरो,
आमच्या जिवितांत बरेपण वालता मोगाचेनो बरी भलायकी कसलीय पिडा खंयचीय पिडा जावं करो कितली मारेकार ती गूण जाता बरी भलायकी वालता मोगाचेनो कित्याक तो म्हणटा हांव येवन बरो करता हांव येवन बरो करता मोगाचेनो परत एक घडी आमचे दोळे दांबिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमची पिडा शिडा कितें आसा जाल्यार आमकां कितेंय उणेपण आमच्या कुडींत आसा जाल्यार आनी प्रत्येक जावन मोगाचेनो तुमच्या लागीं कोणीय पिडेस्तां आस्पत्रेन मस्त जाण आसा म्हजे लागीं थोड्यांक हांव भेट करून आयिल्लो मस्त जाणांनी मागोवंक सांगलां पिडेस्तां भाव भयणी विविध तरेच्या पिडेनी वळवळची कश्टांची भावंडां आसात असल्यांक सोमया मुखार ह्या घडी हाडया सोमी म्हणटा हांव येवन बरो करता हांव आपूण बरो करता असल्यांक सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचेनो सोमयाची सावळी ह्या घडये तांचेर पडून निमन आमी मागया मोगाचेनो एक घडी असल्या पिडेस्त भाव भयणी आमचे थंय कसली पिडा आसा आमचे थंय आमच्या कुडीन कितेंय पिडा आसा जाल्यार ह्या घडये सोमयाक आमी समर्पण करया मोगाचेनो सोमयाक सोदून आमी आयल्या सोमयाची सावळी त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन म्हणली उतरां फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली कितली भावार्थाची उतरां पातेनीची उतरां त्या स्त्रियेची आमी तेंत म्हणया मोगाचेनो आमी भावार्थान आमी तेंच म्हणया आनी भावार्थान पातेनीन ह्या पिडेस्त भाव भयणीक विविध तरेच्या कश्टांनी दुखांनी आसल्यांक ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया सोमयाची गूण सकत तांच्या कुडींत वाळोवन दी तांच्या कुडींनी वाळोवन दी आमच्या कुडींनी वाळोवन दी मोगाचेनो सोमयाची ती सकत पवित्र सकत करपा आमच्या कुडींनी वाळोवणी आमी मागच्या त्या भाव भयणीच्या कुडींनी वाळोवन दी बरी भलायकी बरेपण तांच्या जिवितांत तांकां लाभोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेश तरान आमी मागया मोगाचेनो सक्कड पिडेस्त भाव भयणीक कित्याक आमची पातयेनी आमचो विश्वास त्या सोमयाचेर मोगाळ भवन आनी भयणीनो किर्तन 9:1 वाक्या 1 आनी 2 म्हणटा जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर्व पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटे तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तुजेर दवरता म्हजो विश्वास आमचे दोळे दांबोवनूच आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आसात ही उतरां आमी एकपटी म्हणया मोगाचें हांव म्हणटा म्हजे उपरांत तुमी म्हणचें तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटे आनी म्हजें खोटे तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटे आनी म्हजें खोटे तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तुजेर दवरता म्हजो विश्वास मोगाच्या बाबा भयणी हो आमचो देव हो जिवो देव हो बळवंत देव ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना मोगाचेनो ताणें पिडेस्त हारी हारीनी रास ताच्या लागीं आयिल्ले थोड्यांक उखोल नाडलें ताच्या पांयां तळान दवरलें आनी ताणें आपडलेली हरी एकली बरी जातली ताची सावळी पडलेली हरी एकली बरी जातली आमी पातयेनीन सक्कड पिडेस्त भाव भयणीक विविध तरेच्या दुखांनी कश्टांत आसल्यांक सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया आनी म्हणया मोगाचेनो तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो तुजेर हांव विश्वास विश्वास दवरता म्हजो त्या विश्वास पातयेनीन त्या विश्वासान आमी गावया गीत तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा म्हज्या जिवितांत कश्टाची मोडां दुखाची मोडां बेजारायची मोडां वा कसलीय मोडां उदेल्ल्या वेळार सोमया तुजेर हांव पातयेता तुजेर हांव विश्वासता कित्याक तूं म्हजो देव तूं म्हजो बळवंत देव तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां मोचेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो इश्ट मोगाचो इश्ट मोगाळा
आसो हर एक करचे हर एकचे म्हाका पावसो तुझे रावपाक येता तुझे रावपाक येता जेसू मोगाळा तुझे रावपाक येता जेसू मोगाळा सांची मोडा मोचे आयल्या वेळा तुझे रावपाक येता जेसू मोगाळा. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, थोड्याच घडी आधी यत्त दिसा हांवें एका याजकाच्या शर्मा आयकतना आयकल्ली उतरां. वेन यू यंग you carry the word of God, you carry the Bible, and when you old the word of God, the Bible will carry you म्हणालो. तर नाटपणा वेळार भुरग्यापणा वेळार तूं पवित्र पुस्तक देवाचे उतार काणगे वावय तुज्या उतार प्रायेचेर ते देवाचे उतार तुका वयतलें तुका घेतलें म्हणटलें सोबीत उतरां एका याजकान एका शर्मा वेळा म्हणलीं. वय मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमकां तांगताना आमकां बळ आसतना हें देवाचें उतार आमी वोवंक जाय, हें देवाचें उतार आमी घेवंक जाय, देवाचें उतार आयकूंक आमी नियाळ करूंक जाय. आमची सगळी सकत बोळ देवाचें उतार, कित्याक देवाच्या उतरांत सगळें बरेंपण अद्भुत सकत आमच्या जिवाक आमच्या कुडीक आमकां कितें गरज आसा तें सगळें आसा. तर आतां हें देवाचें उतार आमी घेवया, देवाचे उतार आमी आयकोवया, देवाचे उतार आमच्या काळजा मनान जिरोवया, देवाच्या उतराची सकत ह्या घडी आमी अनुभव करया, सकड आमी उबे रावया. हें देवाचे उतार आतां आमी घेवंक आयकूंक नियाळ करूंक आमी फुडें वेता आसतना आमकांच एक घडीभर आमी तयार करया. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. जुवांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 15वा अध्याय 19व्या वाक्यातावन 20वें वाक्य. तुमी संवसाराचे जावन आसले जाल्यार संवसार तुमकां आपलेस म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो, पूण तुमी संवसाराचे न्हय. हांव तुमकां विंचून काडल्या देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साकोर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्ही म्हूण हांवें सांगलां तसो उगडास दवरा. म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतराक तांणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकी ते पाळो दितले. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. संवसारार जैत वरचें कशें म्हणल्या विशयंत आमी नियाळ आदल्या मागण्या जमातेर आमी करनासांव. पयल्यान पयलें आमी उडास दवरूंक जाय
ह्या संवसारार कश्ट धगध खंत बेजाराय आनी सर तरेचे अनवरां येवचें तें साज. आनी पवित्र पुस्तकांत जेजू म्हणटा एक मेट मुखार वचून म्हणटा हो संवसारान म्हाका कश्ट ना जाल्यार तुमकां हर एकल्यांकी तो कश्ट दिता. तुमचो तो द्वेश करता, तुमी कश्टार संपडटात, खंती बेजारायन आसात, दुखीन भरतल्यात. सवाल ह्या कश्टा वयर जैत वरचें कशें. आनी आमी आदल्या मागण्या जमातीर नियाळ केल्लो पयल्यान पयलो ह्या संवसारार जैत वरी सय जाल्यार म्हाका आनी तुका एक खडाखंडीत आमकां एक बरवसो आसा जंय एक इनबेडेड बोगणां आसा जंय देव म्हजो मोग करता. आनी आदल्या जमातीर आमी नियाळ केलो स्वामी जेजू थेस एका उतराकाल स्वामी सर्वेस्पर बाप म्हजो मोग करता म्हणल्या त्या एकच वाक्याकाल सगळे ताच्या जिवितांत कश्ट दग्ध ताणें सोंसले कित्याक तो जाणा आसलो सर्वेस्पर बाप ताचो मोग करता. बौतिजमाच्या दिसा थावन ताका आकाश उक्तो जावन पारव्या रुपीन पळयतात मेळटा आसतना हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणल्या त्या घडये थावन स्वामी जेजू अरण्याक वता आनी थंयसर 40 दीस उपास करता. उपरांत सबार तो कश्ट आसता. तो जाणा आसलो म्हजो बाप म्हाका सोडून घालचो ना. आनी आज आमी दुसरें मॅट मोगाचें नियाळ करना आसा. आनी दुसरें मॅट जावन आसा संवसाराचेर जैत उरी जाय जाल्यार मागण्याची गरज आसा. मागणें मोगाचें ल्हानशे विशय न्ही. हांवें तुवें चिंतचें जावंक बरो मागणें बारीक खालें आसा सकाळीं आमी म्हणटा न्ही म्हणून तशें न्ही मोगाचें मागण्या द्वारी संवसाराचेर जैत व्हरूंक हांवें आनी तुवें मुस्तू गुंडायक वसाचें पडटा. सगळ्या मागणें म्हणटात. ह्या संवसारार जिवचे हर एक व्यक्तींत सदां एक 90% म्हणून मागणें म्हणटात. ते एक 10% नास्तीक आसूंक बरो पूण सणाव सगळी मागणें म्हणटात. पवित्र पुस्तक म्हणटा किर्तन 34 वाक्य अशें म्हणटा मोगाचें सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सर्वेस्पराक हांव सोदतां आनी तो म्हाका जाप दिता. मागणें जावन आसा हें मोगाचें सर्वेस्पराक हांवें सोदी जाय. हांवें तुवें मागणें करियेत घंटे कटले बसून हांवें तुवें मागणें करियेत. घंटे कटले रिथीरेक एटेंड जायत. घंटे कटले ह्या उदिसां कडल्यान आराधनाक वचेत नोवेनाक वचेत. सवाल सर्वेस्पराक हांवें सोदलां गी. आनी जर तर सर्वेस्पराक हांवें सोदलां जाल्यार तो म्हाका जाप दितलो आनी म्हजें तुजें कश्ट संकश्ट निवारतलें. आस्पत्रेक वचून 1 म्हयनो रावयेत. जर तर डॉक्टर जर तर मेळना जाल्यार डॉक्टराचें आमी सोदना करूं ना. बगार आस्पत्रेंत वैभवीत आस्पत्रेंत AC रुमान रावल्यार जाय तितल्या जाणांनी येवन आमकां भेट केल्यार जाय तितल्या जाणांनी उलयल्यार डॉक्टराची जर तर हांवें तुवें सोदना करूं ना खंयच प्रयोजन ना मोगाचें किर्तन तेस किर्तन मोत नाकांत 6वें वाक्य म्हणटा हांगा आसा एक धडधीरो. सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. आयका मोगाचें हांगा आसा एक धडधीरो. हांव आनी तूं मोगाचें एक धडधिऱ्या बरी सर्वेस्परा लागीं आमी मागून आसा. कशें रस्त्यार येतना आमकां पळोवंक मेळटा थोडे फावटी भिकारी हे आमी धडधिरो म्हणूंक पुरो ते आमचे कडेन भीक मागतात कांय इल्लें दुडू दी म्हणून. आनी हांव आनी तूं
सर्वेस्परा लागीं एका धळ ढिऱ्यावरी सर्वेस्परा लागीं मागता मोगाच्या न्हू म्हज्या संकश्टांतले निवार, म्हज्या कुटुंबाच्या असमाधानांतले निवार, म्हज्या भलायकेचे पीड येतावन कितें म्हाका संकश्ट हाडल्यात ह्या पीड येतावन म्हाका निवार, आर्थीक संकश्टांतावन जावंक पुरो मोगाचें न्हू, खंयची बेजारायतावन जावंक पुरो, कुटुंबाच्या झगड्यांनी जावंक पुरो, खंय गेल्यार विशेश रितीर विविध रितीर कुश्टोवच्या म्हाका आनी तुका हांवान तूं एक धळ धिऱ्या रुपार सर्वेस्पराक उलोव मारूंक जाय. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परो थसलें मागणें अंतस्कनी दुबळ्याचें मागणें सर्वेस्पर आयकता आनी साप दिता. आनी त्या देखून किर्तन 61 आमी पळयता, देवा म्हजो उलो आयक, म्हज्या विनवण्या कान दी, पृथ्वेच्या शिमेतावन हांव तुका उलो मारतां, म्हजें काळीस विरोन गेलां. ह्या सगळ्या कश्ट दगदा वरवीं म्हजें आनी तुजें काळीस संपूर्ण विरोन गेलां मोगाचें न्हू. कुटुंबांत जाल्ल्या अवघडाद्वारी, शेजाऱ्यांनी उलयल्ल्या त्या कठोर उतरांद्वारी, आमच्याच इश्टांनी केल्ल्या त्या मोसाद्वारी, आमच्या भशेंत जेवलेल्या त्या व्यक्तींनी दवरल्या खिळी वरवीं, आमच्या सांगाता लग्न बेसान एकवटल्या त्या व्यक्तीन केल्ल्या मोसा वरवीं, आमच्या भुरग्यांनी आमच्या आवय बापायक केल्ल्या अन्याय अनिती वरवीं, ह्या आमच्याच आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक केल्ल्या अन्याय अनिती वरवीं मोगाचें न्हू लोक काळीज तांचें विरोन गेलां. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा असल्या विरोन केल्ल्या काळजांत हांव न्हू सर्वेस्परो देव मागणें आयकता आनी जाप दिता. आनी ह्याच वेळार आमी उडास दवरूंक जाय. तो बी ताच्या ग्रंथांत सार आसलें, ताका खासदार जाल्ले हर एक न्हवरे पयल्या रातीकच ते पुरो मोरतले आनी तांकां पोंदान दवरतले. आखरेक ताजें साकरन ताका म्हणटा हें थळदिरी बायल मनीस, ही स्त्री आपल्या घोवाक जिवेशी मारता, हर एका घोवाक रातच्या पयल्या रातीक जिवेशी मारता. आनी आयकल्लें तें सारा गळगळ्या रडटा आनी सर्वेस्पराक उलो मारता. आनी तेच घडये मोगाचें न्हू अनेक कुशीत अनेक व्यक्तीचे मागणे आयकता. राफायल देवदूत थंयसर त्या सेलयेच्या कुमकेक पावता आनी थंयसर त्या सेलयेक सुटका दिता. ताका दोसच्या त्या खोट्या आत्म्यांत न्हू तो राफायल देवदूत थंयसर सुटका दिता मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयल्या अन्नाक भुरगीं नातेलीं ते मागता, इतलें मागता की ताच्या तोंडांत ताणें मागता आसतना ताजें तोंड अशें हालतलें की पियेल्या व्यक्ती बरें दिसतलें. आनी थंयसर आशिल्लो त्या वेळाचो प्रधान याजक येयली म्हणटा तूं सकाळीं उठोवन पिवून आयलाय. आनी ही म्हणटा ना, हांव म्हज्या भुरगें जायचें म्हूण हांव मागोन आसा. असलें मागणें सर्वेस्पर देव आयकता. आनी महाप्रवादी सामुएल थंयसर जल्मता. एक मागणें मोगाचें न्हू आज हांव आनी तूं खंयच्याय परिस्थितीर आसूंक पुरो, संवसार म्हाका तुका द्वेशिता जावंक पुरो, संवसारार हांव तूं नाका जाल्लो मनशां जाल्यार जावंक पुरो, आमच्या सांगात आसली आमकां द्वेशिता जावंक पुरो, आमकां कोणशा घालता जावंक पुरो, पूण सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हजे लागीं संभाशण कर, म्हजे लागीं उलय आनी मागणें कर. पुस्तपुटी आमकां भोगचें आसा. आमी वांजेल वासेसय खंडिसांनी देवाचे उतार वांजेल वासेसय पूण उडास दवरया मोगाचें न्हू. वांजेल वासिल्ल्या वरवीं आमकां जाणवाय सरता, आमी तर्क करूंक शकता, आमकां विशय कितें मंडन जाता, पूण मागण्या वरवीं सुटका मेळटा. त्या देखून मुस्तपुटी आमी पळयता मागणें संवाद मनशां मदें आनी देवा मदें आसना. मुस्तपुटी इगर्जांनी आमी पळयता जाय तितले मागणें थंयसर सल्ल्यार लोक एक खालीच बसून पळयता, मागणें खाली तोंडांनी म्हणटा, संवाद थंयसर देवा थंय ना. आनीक एका उतरान सांगचें जाल्यार सुकिल्लीं हाडां एका रास बरयल्ल्या बरीं, कांयच दिवसाण ना. पूण मागणें
देवाकडे संवाद सुटका दिवंक शकता आनी आमी पळयता ह्या खातीर म्हज्यान तुज्या जिवितांत कितें जाय सई मागणें आमी कशें करे सई आल्तार आमकां जायचें मोगाचें न्हू एक आल्तार म्हणटा आसतना आमकां भोगूंक पुरो ही कसली आल्तार 3 तराच्यो आल्तारी आसात पयल्या सुवातेर हांवें तुवें जाणा जाय सई आल्तार म्हळ्यार कितें आल्तार जावन आसा लौकीक संगती आनी आत्मीक संगती मिलन जावचो एक जागो आल्तार जावन आसा लौकीक संगती आनी आत्मीक संगती मिलन जावचो तसलो एक पवित्र जागो जावंक पुरो ती आल्तार एक वस्तू जावंक पुरो ती एक आल्तार एक संस्थो जावंक पुरो आल्तार ती एक व्यक्ती परत सांगता आल्तार संवसारीक संगती आनी आत्मीक संगती मिलन जावचो एक जागो जावंक पुरो ते एक वस्तू जावंक पुरो आनी एक वर्ग संस्थो तिसरें जावंक पुरो तो एक व्यक्ती आमी जाणाव मोगाचें न्हू ह्या तिनी संगतींत म्हाका आनी तुका आमी जाणाव एक उदाहरण दिवचें जाल्यार सालमावरायन देवाळ बांदलें ती एक थंयसर एक खट्टोण बांदलें तांचेर खट्टोण मात्र आनी त्या खट्टोणांत थंयसर तो प्रार्थना करता आमी इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तक 7व्या अध्यायान पळयता हांव थंयसर पळय सालमावन आपलें प्रार्थना सोंपयलें तेन्ना मळबातावन उजो सकला देवलो आनी त्या उज्यान होम आनी इतर बलयांचें भस्म केलें आनी सर्वेस्पराची महिमा मंदिरांत भरली ह्या जागांच्यान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भितर सरोंक जालें ना कित्याक तातूंत सर्वेस्पराची महिमा भरली सर्व इस्रायेलांनी उजो सकला देवलोलो आनी संवसाराची महिमा मंदिराचेर आसलेलें तें देखलें तेन्ना ते धरणीर स्वाश्टांग सर पडलीं तांणी सर्वेस्पराक आराधन केलें ताची स्तुती केली म्हणून कित्याक तो बरो कित्याक ताचो विश्वासी मोग आसपाक लागता एक खट्टोण आशिल्लें एक वस्त आशिल्ली केवल एक वस्त आशिल्ली त्या वस्तू थंय ह्या संवसारीक वस्तू थंय आत्म्याची सकत केदाळागे मिलन जाता ती एक आल्तार जावन परिवर्तन जाता आनी पवित्र पुस्तक 7व्या अध्यायान म्हणटा 14-18 वाक्य म्हणटा हांगासर तुमी कितेंय मागल्यार तुमकां मेळटलें कितें मागल्यार हांव तुमकां दितलो म्हणटा सर्वेस्पर त्या घरा वचून जाल्यार वसा पयल्या इतिहासाचो दुसऱ्या इतिहासाचें पुस्तक 7वो अध्याय 14-18 वाक्य म्हणटा हांव तुमचें कितें मागणें केल्यार आयकता केदाळा लौकीक वस्तू आत्मीक सत्य वटो मिलन जाता थंयसर आल्तार घडटा आनी त्या आल्तारेर मुखार त्या आल्तारेच्या जाग्यार कितें तुवें मागल्यार सर्वेस्पर तुका दिता आनी एक आल्तार आसा मोगाचें न्हू ती जावन आसा संस्थो जावंक पुरो आमी प्रेयर टावर्स म्हणटा या थोडे फावटी आमी अलेले इगर्ज म्हणटा तो एक व्हडलो संस्थो एक संस्थो जावन दान धर्माचो या बरें करची ती एक बरें करीत येसो तो संस्थो आनी ह्या संस्थे सांगाता आत्म्याची सकत वळटा आनी त्या देखून तो आत्म्याची सक्ते मुखांतर सबार बरीं कामां त्या संस्थे मुखांतर जातात आनी त्या संस्थेंत गेल्लीं सबार सरांची बरीं कामां जाल्ल्या वरवीं त्या संस्थे सांगाता कोण पुरा सांगाता मेळटात ते सकळी तांकां मागलेलें मेळटा मुस्तुपुटी थोड्या पुरा संस्थे आसात मागण्याचे जावंक पुरो बरें मुस्त करचें मागणें करचें तातूंत कोण पुरा सेवा दितात कोण पुरा त्या संस्थेक दान धर्म करतात कोण पुरा त्या संस्थे सांगाता विविध रितीर सामिलान मेळटात तांकां ते सांगातपणाच्या वेळार थंयसर त्या संस्थेंत जावच्या आत्मीक त्या मिलन आनी त्या संस्थेच्या मिलना वरवीं जावचें तें बऱ्या कामांत ह्या व्यक्ती बग्गेतल्या वरवीं थंयसर बरेंपण घडटा तिसरें जावन आसा आल्तार हांव आनी तूं हर एक व्यक्ती मोगाचें न्हू त्या देखून सान पौल कोरिंथीकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 3 अध्याय 16 वाक्यान म्हणटा
तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करन आसा पळय म्हाका न्हू हांव तूं हें कूड हें शरीर हें संवसारीक हें संवसारार जल्मालें संवसारा सांडून आमी वेता पूण ह्या शरिरांत ह्या रक्तमासांत केदाळा तो आत्मो येवन हाचे भितर रावता हांव तूं एक आल्तार जाता आनी ह्या आल्तारीक आमकां आमी जाणा मोगाचें न्हू हातूं ह्या आल्तारीर प्रभाव वळटा त्या देखून थोडे फावटी मागण्याचे मनीस लागीं आयिल्ल्या कुडले ताणें एक हात दवरल्यार तो गूण जाता मागण्याच्या मनशान ताका पळयता प्रवाद करन अशें शुभ्रा सांगता त्या आल्तारी कडेन लागीं येता आसता मस्त थंयसर बरेंपण करता हांव तूं जाणां सामुएलाच्या पुस्तकान आमी पळयता थंयसर सावलो थंय तांचे सामुएला जावन वेगळो जावन येतना एका प्रवादीच्या पंगडा सांगाता तो वेता आनी प्रवादीच्या पंगडा सांगाता वेता आसतना थंयसर सडन करून देवाचो आत्मो थंयसर वळटा आनी आमी पळयता सामुएलाच्या पुस्तकान 10व्या अध्यायांत सामुएल सरसलो वचूंक गुंतस देवान ताचें काळीज बदलिलें त्याच दिसा ह्यो सर कोणा घडल्यो त्यो तेंचे भायर सरून गिबेक वेताले तेन्ना प्रवाद्यांचो एक पंगड ताका मेळ्ळो तेन्ना देवाचो आत्मो ताजेर आयलो आनी तो ताजे सगळें प्रवादपणाच्या आवेशान भरलो तो प्रवादे सगळें प्रवाद करतालो तें पळोवन जांकां ताजे आदी वळख आसली तांणी एकामेका म्हळें किशाच्या पुताक कितें जालें सावली प्रवाद्या मदें आसा काय आनी थंयच्या एका मनशान विचारलें तांचो बापूय कोण अशें म्हणचे उपजाली सावली प्रवादी मदें आसा काय म्हण हांगासर पळया उडलो सावलाच्या तें एक मंदिर आसलें देवाच्या सक्तेचें थंयसर मिलान जालें आनी पळयत पुस्तक म्हणटा थंयसर कितें मागल्यार मेळटलें आनी लोक दाराबस्त येवन थंयसर मस्त उपकार जोडून आसात आतां ह्या दिसांनी कारकोळ फेस्त आसा थंयसर लोक हरयेरीन येता क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सगळे लोक थंयसर वेता कित्याक त्या जाग्यार मागलें मेळटा तो एक आल्तार थंयसर मागलें मेळटा हांगासर पळया हे मनीस हे प्रवादी मनीस त्या मनशाचे आल्तार ती आनी ह्या मनशाच्या आल्तार जावन आसतना ह्या पंगडांत वो सावलो एक सामान्य व्यक्ती थंयसर वचून पावता आनी ताच्या प्रभावान ह्या आल्तारीच्या प्रभावान आजच्या थंय आसलो थंयसर आसलो सावलो थंय आत्म्याच्या सक्तेन भरता आनी थंय प्रवाद करूंक शकता म्हळ्यार आल्तार वस्तू जावंक पुरो संस्था जावंक पुरो व्यक्ती जावंक पुरो आल्तारी सांगी खंयसर आल्तार आसा म्हणजे खंयसर लौकीक आनी आत्मीक मिलान थंयसर जाता थंयसर आमचे मागणे सर्वेस्पर देव आयकता आत्म्याच्या सक्तेन जायतीं अजापां थंयसर घडोवंक मोगाचें न्हू शकतात त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरिसय मोगाचें न्हू पयल्यान पयलें आमची आल्तार सोमा करूंक पळयसय म्हजी आनी तुजी आल्तार कशी आसा आज मनशाचें यशस्वी आमी पळयसय त्या मनशे कितलो वेळ मागण्यांत करशिता कित्याक आज आमकां मागणें म्हणटा आसतना पुरासण जाता कित्याक आज मागणें म्हणूंक इंट्रस्ट येना कित्या खातीर लोक मागण्यांतावन पयस वता कित्याक म्हळ्यार थंयसर संबंद ह्या निजायकी मनशाचें आनी आत्म्याचें मिलन जायना त्या खातीर मनीस मागण्यांतावन पयस वेता मागणें म्हळ्यार मस्त लोकां सांगता मनशेय मागणें सोमा आनी तातूंय प्रभाव आसा खंडीत तरी पूण संवाद देवा कडेन करचो गरजेचो आनी त्या देखून स्वामी जेजू पळयल्यार गुठान तो मागणें करतालो तसो जेजू देवाचें उतार प्रगट करता तरी पूण तो मागणें करतालो मात जाकोबाच्या पत्रान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर मागण्याच्या सक्ते विशयी थंयसर उल्लेख कर म्हणटा 5व्या अध्याय 16व्या वाक्यांत बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोवसड शक्तिवंत आनी फळादीक बऱ्या मनान केल्लें मागणें भोवसड शक्तिवंत आनी फळादीक तर तें मागणें करचें कशें सवाल म्हाका तुका उपजाता पयत पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार लुकाच्या 6व्या अध्यायान 12व्या वाक्यांत जेजू कितें करता पळया त्या दिसांनी तें मागणें करूंक म्हणून एक दीस जेजू
दोंगरार सोडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसेली. 1 to 1 देवा थंय संभाशण मागणें जावन आसा मोगाचें न्हू. मनीस त्या रक्त मासाची कूड आमचे सवय आसा. ह्या कुडींत थावन ह्या कुडींत आमच्या आसच्या आत्म्यांत थावन आत्म म्हणल्यार देवा कडेन संधान ह्या काय म्हणटात आमी उलोवचें कम्युनिकेशन जावन आसा मोगाचें न्हू तें मागणें. जेजू देवाचें उतार तरी देवाचें उतार ताचें तें आसलें जाल्यार तो संवाद आपल्या बापा लागीं चलयता. मागणें गरजेचें. त्या देखून मुस्तुवटी आमी पळयता जायतितले शर्मावन दिवंक पुरो या प्रिचींग करूंक पुरो टिचींग करूंक पुरो आनी कितें करूंक पुरो आनी कितें करूंक पुरो. मागण्याचो संबंद देवा थंय मुस्तू लोकांक दवरूंक कश्ट जातात. जायतितले आसात आमी पळयलां मोगाचें न्हू. मागण्याचें आमी कितें मुस्तू जावंक पुरो आयकता पळयता पुरो आसा. त्या व्यक्तींक देवा कडेन संबंद दवरूंक बारीक कश्ट जावन आसा. त्या देखून उडास दवरया. मागणें देवा कडेन दवरचो संबंद आनी हाचे वरवीं सुटका मेळची हर एकल्याक. आनी संभाशणा विशीं सांगचें जाल्यार सामातेवाच्या 26 39 आनी 44 वाक्यान आमी पळयता. जेजू बापा लागीं संभाशण करून म्हणटा. चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणें करी लागलो. म्हज्या बापा साद जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट वयर सरून दिता पयस सरून दिता. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही बगार तुका जाय तशें जावं. 44 वाक्य म्हणटा. पूण तांकां तशें सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्या उतरांनी मागणें करूं लागलो. वय मोगाचें न्हू. संवाद देवा कडेन चलोवचें जावन आसा मागणें. जर तर हांव तूं मागणें संवाद करूंक शकना म्हज्यान तुजें कितलें खंयचें मागणें म्हणून आमी सामकां आमच्या अंतस्करणाक आमी विचारी मोगाचें न्हू. आल्तरच्या भोवारी खंय गेल्यार प्रभाव आसा मोगाचें न्हू. खंयसर थंय आल्तार आसा थंयसर ताजो प्रभाव वळटा आनी थंयसर जायतलें बरेंपण घडटा. त्या देखून आमी उडास दवरया. मागण्या मुखांतर आमी जायते जावंक शकता. पळय आदल्या आमी समातेर उडास दवरलें. देव म्हजो मोग करता म्हणलें दृढपतेणे वरवीं आमी संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकता. दुसरें मॅट आज आमी नियाळ केलें आनी तें जावन आसा मागण्या मुखांतर आमी संवसाराचेर कश्टांचेर जैत व्हरूंक शकता. मागण्या वरवीं जाय तितलें बरेंपण जालें आजुनूय जावन आसा. पवित्र पुस्तक जायतलें उदाहरण दितात. आनी एक मुखलें मॅट पुरवांच्या मागण्या समेतर पळया मोगाचें न्हू. आमचे दिसान दीस आमचे ते आसचे कश्ट हर एकले आमचे कश्ट निवारून दित. सर्वेस्पर देव म्हाका तुका हर एकल्यांक ह्या कश्टां वयर सयत व्हरूंक कृपा लाबोवन दी. आमेन. सर्वेस्परा बापा आमकां हर एकल्याक मागण्याचें देणें दी बापा. ह्या मागण्याच्या देण्या वरवीं आत्म्यान आनी सतान आराधन करूंक तुजे लागीं संभाशण करूंक कृपा लाबय बापा. तुज्या आत्म्याची सकत आमचे थंय देवोंक मागणें एक बळादीक हातेर जावन फावो कर सोम्या. जशें तूं बापा लागीं आत्म्याच्या सत्तेन एक जावन जियेलोय तेच प्रमाणें आमचो आत्मय त्रिएक देवा तुजे थंय एक जावन जियोंक तुज्या आत्म्याची सकत आपणावन जियोंक जाय आसची कृपा आम मेस्तांक फावो कर म्हण मागता. मोगाळा सोम्या समर्पण करता आमकां सामी. मागण्यातावन पयस वडच्यो हर एक तरेच्यो लौकीक बंधनाच्यो सांकळी आतां तुटोवन घाल सोम्या. पश्चातापाचें काळीज दिवन पातकांचें बोगसाणें मागून मागणें म्हणूंक आमकां हर एकल्याक कृपा लाबय सोम्या. आमचें थंय आसचें उणेंपण वळखून घेवन तुका काल जावन तुज्या उतरां प्रकार जियोवची कृपाय आमकां लाबय सोम्या. आमचो आत्मो सदांच नितळ आनी निर्मळ दवरूंक
ताळण्या वयर जैत वरचे विशेष देणे आमकां हर एकल्याक फावो कर सम्या. पवित्र आत्म्याचे मजतीचे बळ आमकां लाभय सम्या. पवित्र रक्तान आमकां रक्षण कर सम्या. पवित्र अभिषेक पण आमकां लाभय सम्या. आत्म्यातावन आत्म्याक आत्मीक बांद तूं घट कर सम्या. निरंतर तुजे तावन वळोन येवची ती आत्म्याची घटाई स्वीकार करूंक आमचें काळीज परिशुद्ध कर सम्या. संपूर्ण तरेन आमकां समर्पण करता हांव सम्या. आमच्या माथ्याच्या केंसांतावन पांयांचे आडी पर्यंत सम्या. आमचे थंय आसचें उणेपण, आमचे थंय आसचें अडकळी, आमचे थंय आसचें हर एक नेगेटिव्ह बंधन सम्या आतां मोडन घालन तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां भरन आमचे थंय आसचो मागण्याचो स्पिरीट जागृत कर म्हण मागता सम्या. हर एक तराचे बंधन तुज्या रक्तान आतां धुवन काड सम्या. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचे काळीज आमचे थंय भर सम्या. आशीर्वादित कर सम्या. हालेलुया हालेलुया. हा बरा बरा बाशा बरा 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 बा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया 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 रा 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 रा. हालेलुया 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 हालेलुया. ಪಾಣಸಂಕು 149. ಮೋಚ ಸೋಮಿಯ ಮೋಚ ಧನಿಯ ಮಾಕತು ಮಾಗುಂಶಿಖ ಮೋಜ ಸೋಮಿಯ ಮೋಚ ಧನಿಯ ಮಾಕತು ಮಾಗುಂಶಿಖ Somia magungshik Somia magungshik Somia magungshik Somia magungshik Moja somia Moja teniya Makatu magungshik Jinendira satana Rite ponte boktana Somia magungshik Kanti dukin buttana Dubau maka dostana Somia magungshik राग माता येताना दैर मोचे सुताना सोमिया मागोक्षिक सुखी दाटी बघताना विश्वस्तो दंडळताना सोमिया मागोक्षिक पुटमान समाधान नसताना मौनाम चिंकुस्काताना सोमिया मागोक्षिक सर्वा माका संताना एक सुरो हाव साताना सोमिया मागोक्षिक विघ्नन वारा येताना कष्टांता संपडताना सोमिया मागोक्षिक जीवितां चंचल साताना कंगल सावन हाव बसताना सोमिया मागोक्षिक ताळणे ताव सांपडताना चिन्येंत अंकर येताना सोमिया मागोक्षिक अहंकारान हाव भरताना तुका साव विसरताना सोमिया मागोक्षिक वडण्यांक बोली साताना आशा माका दोस्ताना सोमिया मागोक्षिक पिडे थाव पडताना मरणा बिरान येताना सोमिया मागोक्षिक मोज सोमिया
मोच्या तरिया म्हाका तूं मागोंक मोच्या सोमिया मोच्या तरिया म्हाका तूं मागोंक सोमिया मागोंक सोमिया मागोंक सोमिया मागोंक सोमिया मागोंक हालेलुया 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 मंगळा सुम्या समर्पण करता हंगसर तुझे मुखार हजर असून तुझो आधार मागून आयलेल्या हर एकल्याक तुझ्या हातान समर्पण करता. हर एकल्यांच्यो गरजो कितें आसात ते तूं जाणाय सुम्या. तांकां हर एकल्याक तांच्या गरजांचेर आशिर्वाद घालून ते तांकां कितें गरज आसा फावो कर म्हण मागता. आमची दियेसे समर्पण करता गवळी बापांक सर याजाकांक दर म्हयणीक आधार नसलेल्यांक सुम्या समर्पण करता. हर एका पिडेस्तांक आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्यांक समर्पण करता सुम्या. आशिर्वाद घाल सुम्या. वैज जावन गुण कर सुम्या. निराश्रितांक समर्पण करता सुम्या. आसरो लाभय सुम्या. भुकेल्ल्यांक समर्पण करता सुम्या. खाण जेवण लाभाशें कर सुम्या. कामनातलेल्यांक बरीं कामां कुटुंबान समाधान सुम्या. आनी तशेंच कोणाक मागण्याची अती गरज आसा आनी मागण्यात पयस आसा तांकांय तुजो आदार लाभय म्हणून ह्या घडये तुजे लागीं कलतेपणी विनवणी करता सुम्या. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्य मुखांत्र हर एकल्याक आपण गुण कर म्हण मागता. तशेंच मुखल्या दिसांनी जावचे एलिसांव आशिर्वादीत कर. तुज्या लोकांक जाय असते रक्षण राजकीय मुखेल्या मुखांत्र मेळच्या पासत जोगत्या व्यक्तींनी विंचून येवंक तुजो आदार लाभय म्हण मागता. स्नानांती मारेकार पिडा गुण जायनातली पिडा कोरोना तसल्या सांक्रमीक पिडेतावन हर एकल्याक रक्षण लाभय म्हण मागता सुम्या. तुजो आदार लाभय. हर एक तुज्या हातान समर्पण करता आनी तुजो आदार लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया रबा बाबा शरारारारारारा हीला बाबा हीलारा 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 होली आत्माने हीलारा बराबराबा बराबराबराबा शबराबराबराबा हालेलुया 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 हा बाबा शबराबराबराबा शबराबराबा हबराबा हबराबराबा शबराबा. हांव तुमचे सोवे म्हज्या आत्म्याच्या सत्तेन हजर आसा म्हणटा सोमे रामा शिखरी आला शराडी दिरारा. म्हजो आत्मो हर एकल्याक धैर्यानी बळ दिवंक शकचो आत्मो तुमचेर हांव ओत्तलो आनी तुमी धैर्यादीक व्यक्ती जावन मारपाड जातल्यात. हाला शराडारी दिरारा हालेलेलेला मा शरारारा हा बराबा हर एकल्यांची दुखां पुसो हात जाव. म्हजो आदार तुमकां हांव बसयता म्हणटा सोमी. हालेलेलेला एकल्याच्या काळजांत एका तराचे आत्मीक सुखी धाड आसा ताका हांव आपडता आनी ताचे थंय मागण्याचो स्पिरीट वतून हांव ताका म्हजे थंय व्हरता म्हणटा. आलाबा शराडे दिरारा हा बराबराबा शबराबराबा हिला बाबा हिलारा 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 ही बराबा शबराबा हालाला हालाला हालाला. हातापायांनी एका तरेची दूख गांठीनी असच्या व्यक्तीक सोमी आता आपडनासा. आलाबा शकराबा हिराबा शिबराबराबराबा शबराबराबराबा हालाला हा बराबा अजीर्ण असच्या गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम असच्या व्यक्ती थंय सोम्याचे सकत आता देवोन आसा आनी ताका गुण करता म्हण बसयता. आलाबा शकरा बरे बराबा रिबत्रोडने शिलाला हिला बाबा हिलारा हिलारा ब्लेशरा होली आत्मानी टचरा बराबराबा होली फायर त्रंबरिश कला याला त्रयी एक देवनी आशीर्वादी संभारा. हिला बाबा हिलारा हिलारा हिला बाबा सबारंतई आत्म्याच्या सत्य मुखांत्र मागण्याचो स्पिरिट जागृत करणं
आत्म्याच्या सक्त्यान मागची कृपा Thank you, सबारांग दिता म्हणता सोमी आलाबा Hallelujah. शरडेडेडा Hallelujah. हिला बाबा हिला रा हिला रा हिला रा Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो रिपब्लिक डे पणजे राजसो दीस तशेंच आयतार क्रिस्ती एकवटाचो आयतार आमच्या देशा खातीर आज विशेष तरान आमी मागताना आमच्या भारत देशान आसले आमी सक्कड क्रिस्तांव आमकां कश्ट आसात दूख दोनी आसात पूण आमी एका काळजाची एका मनाची जायचे सक्कड खंयच्याय पंगडाचे जावंक पुरो क्रिस्तांवा मदें एकवट आसा जे आमी म्हणटा एकवटांत बोळ आसा आनी त्या देखून आज आमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमच्या देशाक भारत देशाक ताच्या पांया तळान समर्पण करतना विशेष तरान आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक एकल्याक मोतीक उजवाड मेळच्या खातीर विशेष तरान आमी मागया मोगाचेनो जुवांव सवांजेल अध्याय 16 वाक्य 13 म्हणटा स्वताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पावयतलो त्या देखून आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक संपूर्ण सत उगडापेन जावन सोमी जेजू क्रिस्त तो सोडवंदार सगळ्या मनशा कुळाचो तो रक्षक तो बळवंत सोडवंदार हे सत उगडापेन जायचे आनी एकल्यांनी म्हणूंक जाय जेजूस सोमी हे सत सगळ्या संवसारार परगट जावंक जाय आनी त्या सोमयाची सखत एका सुवातेर वाळोवंक जाय आनी त्या देखून आज आमी विशेष तरान आमच्या भारत देशा खातीर आमी मागया आमकां मेळिल्लें दिर्वें तें संविधान ह्या संविधानांत आटापलेलीं हक्कां एका जाती खातीच्या लोकांक युनिटी इन डायवर्सिटी आमी म्हणटा भारतांत विविधता आसता विविध थरांचो लोक विविध धर्माचो लोक विविध संस्कृती आनी त्या देखून आमी म्हणटा ह्या सक्कड संस्कृतीचें पाळणें भारत देश जावन आसा आनी त्या देखून हें सगळें हे बरेपण ही ग्रेस्तकाय उरच्या खातीर आनी ती उरोवची जबाबदारी आमच्या मुखेल्यांची आनी त्या देखून तांच्या मोतीक उजवाड मेळच्या पवित्र आत्म्यान तांकां अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया आनी आमी एका क्रिस्तांव पंगडांनी क्रिस्तांवांनी आमी जेजू क्रिस्त सोमी जेजू क्रिस्त म्हणून पातयेतल्यानी एकल्यानी आमी एका काळजाची एका मनाची जावन आमच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार दूख दोनी वेळार सांगात रावून आमी ते फूड करूंक तो सोमी आमच्या देशांत आमकां जाय कृपा पवित्र आत्म्याची मजत दिवन दिवन आमी मागया सगळे आमचे उजवे हात ह्या पवित्र आत्म्याच्या ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आमी उबान धरया मोगाच्यान आमी दोळे धांपया ह्या घडी आमी भावार्थान आमी मागया वो उजवो हात आमी उबान धरलो आमच्या भारत देशांत आमच्या क्रिस्ती भावंडांत आमचो एकवट जावच्याक ह्या भारत देशाच्या मुखेल्यांत ह्या देशांत संविधान आमकां मेळिल्लो दीस ह्या संविधानांतली हक्कां हे सगळे ग्रेस्तकाय उखलून धरच्या खातीर सक्कड जाती खातीच्या लोकांक ह्या भारत देशांत बाबा बरी भाव भयणी बरी भयण्या बरी जियोवचे ते हक्क लाभच्याक आनी तसलो स्पिरीट तसलो मनोभाव ह्या देशांत सदांच उरच्या खातीर ह्या घडी आज विशेष तरान आमी मागया पवित्र आत्म्याची सकत कृपा आमच्या भारत देशाचेर एका क्रिस्ती भावंडांचेर क्रिस्ती कुटुंबांनी क्रिस्ती भावार्थ्याच्या काळजांनी वळच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचेनो पातयेनी भावार्थान आमी मागया आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना कितले काटोर जाल्यार तो बदलूंक शकता त्या सावलाक बदलून सोमयान म्हळें सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय आनी सावल आसलो पावल जाल्लो आनी सोमयाचे खातीर तो जियेलो सोमयाचे व्हरतें मीस जावंक गेल्लें आनी ताका लागून म्हळें आमच्या देवाक आमच्या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना आमकां पातयेनी आसा आमकां भावार्थ आसा आनी आमच्या भावान आमकां मागण्या विशयान सांगलें जर आमी पातयेनी भावार्थान मागता खंयचेय साध्य ना आसा एक संगती साध्य खंयचेय असाध्य म्हणलें ना त्या लागून ह्या काळजांत हांव सोमयाच्या काळजा कडेन आमी ह्या घडये मागया सोमयाची सकत पवित्र आत्म्याची कृपा ह्या घडये वालच्या खातीर आमी मागया भावार्थान पातयेनीन आमी मागया मोगाचेनो सगळो आमचो भारत देश सोमयाच्या पांया तळे ह्या घडी हाडया ह्या देशाच्या मुखेल्यांक ह्या देशान वस्तिकाच्या एका जाती विविध जाती खातीच्या एका भावा भयणीक त्या भुरग्या बाळांक त्या प्रायवंता युवा जनांक एका लोकांक ह्या भारत देशाच्या प्रजेक एका प्रजेक
सुमियेच्या पांदळा मी या समर्पण करूया मगाचे नो हर एकल्यानी या संविधाना प्रकार जियोंक मोती उसवाड मेळच्या खातीर आनी त्या मारी बाद आमचे देश तो महान देश या देशाची ग्रेस्त काय सदांच आमी उरोवच्या खातीर वावरूच्या हर एकल्याच्या मोती उसवाड मेळच्या या घडी आमी मागया मगाचे नो मागया आमचो हात आमी उबारून धरला या हाता मारी पात सोबीची सकत करपा आमच्या सगळ्या देशाचेर हर एका क्रिस्त भावनाचेर वालच्या खातीर आमी मागया मगाचे नो ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ Jesus, touch, Lord Jesus. Touch and bless our nation, Lord. We surrender our India into your hands, Lord. Lord, touch our leaders. Touch our leaders, Lord Jesus. Anoint them, Lord. Be your mighty power, the Spirit, the power of the Holy Spirit flow into their life, into our nation. Give them the wisdom, give them the strength, Lord Jesus, to lead our nation in the right path, Lord. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Touch them, Lord. Bless, Lord Jesus. May your mighty power, Lord Jesus, into our nation, into the whole, the leaders of our nation, Lord. Somiya, Abhishek, Somiya, आमच्या राष्ट्राला पोर सोमिया, आमच्या राष्ट्राच्या हर एक काम केल्या, तुझी सगळं कृपा वाळू दे सोमिया, या संविधानाची आटपलेली जी हक्क सांभाळवरच्या खातीर, सगळं धर्माच्या जाती खातीर लोकांक समाधानी जीवनच्या तुझ्या पवित्र अभिषेक सोमिया, हर एक ख्रिस्ती भावंडांक या देशात वसलेल्या हर एक ख्रिस्ती भावंडांक या पांदळा समर्पण करता आमच्यामध्ये पंगड असा विविधता असा जाल्यार आमी एक म्हणले दाखोवच्या खातीर सांगता येवच्या खातीर जेजू आमचो सोमी म्हण आमी प्रकट करता त्या सोमयेच्या कुडीच्या आमी साठे म्हणले आमी एक करतो सदांच उरोवच्या खातीर करपा दिस हात लॉर्ड जीसस anoint Jesus bless Lord Jesus may your mighty power flow Jesus bless Lord Jesus bless hallelujah 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 thank you Jesus praise you Jesus thank you Lord thank you Jesus thank you Jesus thank you Lord thank you Jesus praise you Jesus hallelujah मगच्यान सोमयाचे आशीर्वाद सोडून घेता हांव त्यात बळवंत देवाचे या वर्त्या देवाचे बेस हांव जोडूंक वयता हांव आमकांच ताच्या पांयांतळा परत एबडी समर्पण करया आमची कुटुंबां समर्पण करया हे कुटुंबाचे वरास आमच्या कुटुंबांनी कितें उणें पडलां तें भरती जावच्या कुटुंबाच्या हर एक आसांद्या गांवांत परगांवांत आसलेल्या भुरगीं बाळां युवजनां प्रायवंतां मध्यस्थ प्रायाची मलगडी पिडेस्त हर एकल्यागे सोमयेच्या पांयांतळाडया आमच्या हर एका कुटुंबाच्या सोमयेची आशीर्वाद ह्या घडये वळोवन दिता आमी मागया मगाचे न्हू कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर प्रत्येक जण विविध तरांच्या कश्टांक दुखाक पिडेशिरे वळख जाल्या त्या भावनाक सोमयेच्या पांयांतळा आमी समर्पण करया आनी सोमयाचे आशीर्वाद हर एकल्याच्या कुटुंबान आमच्या वळोवन दी म्हणून आमी मागया आनी ते आशीर्वाद सोडूंक तयार जावन आमी गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येद्या व्हडा साक्रामेंता सस्तानामान करूया ओरिल्या त्या रूपामोतला नव्या रीती आदार्या सर्वांमेच्या अस्कत्वेशो बावार्ताचे बोलगिव्या ससे बापा तसेच पोता उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता एका स्थाळ्यान हसेता तुका दोगाच्या स्पिरितान समासमे नावार्था आमेन प्रार्थुया ये देवाची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून बल सदांच आमचेर आमी बगी सर्ग
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्तच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूं आमकां दयन फवखन जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन.